वता वसना करत भाजपाचो मंत्री मायकल लोबोन शेवटाक भाजपाक राम राम केलो. मायकलान सोमारा सकाळी आमदारकेचो राजिनामो सभापतीचे कचेरेत दिलो. तो काँग्रेसीत वचपाचो आसा खंय. आमदारकेचो राजिनामो दिवपी मायकल हो पयलो मंत्री आनी भाजपाचो तिसरो आमदार. फाटल्या कितल्याशाच म्हयन्यासावन आपल्या राजकीय फुडाराचेर मायकलान स्वता भितर तशेंच लोकां मदीं कुफुसांव करून दवरलेले. मायकल सरकारात रावन आपल्याच सरकाराचेर तशेंच पक्ष सृश्टीचेर फाड पेटीत आलो. पक्ष सोडटलो काय कितें म्हणून विचारल्यार आपूण भाजपाचो प्रामाणीक सैनीक म्हणून सांगतालो. आयज मायकलान सस्पेन्स सोंपयलें. पक्षा परस फुडारी व्हड जाल्यात. तांकां बारीक कार्यकर्त्यांची कदर ना. हांवूय बारीक कार्यकर्ता भितरलो एक. भाजपाच्या कमळाक राम राम करपा फाटल्यान मायकलान हें रजाव दिला. आमदारकेचो राजिनामो दिवच्या पयलीं मायकलान मंत्री म्हणून राजिनामो दिलो. As per the Election Commission of India, the filing of nominations starts from 20th. We have to be ready well in advance. For 10 days we require to go back to our people and campaign that we are going to contest. So this is why we have resigned. अजूनही पार्टी जॉईन जावपाचे काही फायनल जावंक ना. लोकांकडे उलयल्लेले बीन सर लोकांकडे उलोवप चलता. कोण म्हणटा इंडिपेंडंट बस, कोण म्हणटा काँग्रेसीक बस. So a lot of Congress people are unhappy with your decision of leaving. What do you like to say? Who? Congress. Congress people want me in BJP. They don't. Congress people will always want me in BJP. Let us decide now. It is not yet decided. So what do you like to say? Let my people decide. See, it is all my close supporters, my well-wishers, our karyakartas, who are like my brothers and sisters, who walk with me. Every step I take, they are with me. They will decide for me. Today's decision is about resigning as a minister and MLA, and now I will resign as BJP member, primary membership. It's all about the coming election. And जे एसोसिएशन आमचे आसले भारतीय जनता पार्टी वांगडा ते लॉंग आसले 15 years जाले आमकां. सो दुख लगता एक वाटेन. जब बीजेपी पार्टी को हमारे जैसा कार्यकर्ता नहीं चाहिए तो उधर दब के बैठना अच्छा नहीं है. दब के नहीं बैठना चाहिए कोई. अगर नहीं चाहिए तो you yourself have to. They should not throw you out finally. So it is the best way is you exit in a nice way. I am one of them. So I was made to understand that तुका हिंगा स्वात नाम आमकां exit करचें पडटा. हांव एक कार्यकर्तो 15 वर्सांचो. आमकां स्वात नामी वयता. मायकलान आपली घरकान्न डिलायला लोबोक शिवोली मतदारसंघान विधानसभा वेंचणुकेची उमेदवार म्हणून फुडें काडल्या. डिलायलाक भाजपाची तिकेट दिवपा खातीर मायकलान बरेच यत्न केल्ले, पूण ताची दाळ शिजली ना. देखून मायकलान डिलायलाक अपक्ष म्हणून फुडें काडली. पूण डिलायला शिवोली भाजपाक धोबीपिचाड करपाक शकता ह्या भंयान डिलायलाक फाटीं काड म्हणून मायकलाचेर प्रेशर हाडिल्लो. शेवटाक मार्ग उरलो तो काँग्रेसींतल्यान वेंचणूक लडोवपाचो. मायकल आनी ताची घरकान्न डिलायला लोबो ही दोगूय आयज काँग्रेसवासी जातली अशें गोपांतल्यान कळटा. शिवोलचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक डिसायड करतले की आमी खंय वचपाक जाय कितें. आमी वांगडा आसले वांगडा आसतले, इंडिपेंडंट आसतले, कितेंय जावंक शकता. टायम वील प्रूव. गोवा 365 खातीर परवरीच्यान इर्शाद शेख.